कुंकळे आम आदमी पार्टीच्या कार्यालया भायर लायिल्ले बॅनर कोणीतरी अनवळखी मनशान पिजून उडयल्यात। ह्या प्रकारात तांणी कुंकळी पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। कुंकळेचो आपाचो फुडारी प्रशांत नायक हांणी सांगले, ऑफिस बंद करून वयतकी सांजवेळार हो प्रकार घडलो। आमच्या एका कार्यकर्त्यान दोग जाणांक ऑफिसा भायर भोंवतना पळयिल्ले। तांणीच हे बॅनर पिजून उडयल्ल्याचो दुबाव प्रशांतान उक्तायलो। राती अकस्मात आमचो एक व्हॉलंटियर वयतालो आनी तेणे आमकां सांगलें की आमगेले ऑफिसांत बारीकशे म्हणना आमी बारीक बारीक आमी ते लफडे म्हणून आमी पयले निग्लेक्ट केल्ले। एक दीस राती ते येयले आनी ते करपा लागले, सो आमकां पयलीं वॉर्निंग मेळ्ळें, पूण तेमकां पयलींच्या राती तेमकां करपाक चान्स मेळना ना, कित्याक आमी पळयताले कोण कोण आसले ते। मागीर दुसरे दिसा आमगेले मातशे मिटींग जाल्यो, मागीर काबार केले, मागीर ते दुसरे दिसा आमकां थोड्यो आनी बारीक मिटींग आसले, आमी भायर सरून गेल्ले। सो तेमकां तो चान्स पडलो आनी त्या दिसा तेमी आमगेले बॅनरय पिजले आनी जायते ते करताले, पूण ते आतां सांगून आमकां व्हडलें दिसना। आमी प्राउड आसा की आमी एकूच गोंयांत ऑपोजिशन जे करपाक आमी रेडी आसात। सो हेका लागून आमी आतां कितें करपाक जाय। कितें दिसता तुमकां? आमगेले इनॉग्रेशनाक पयलीं जाल्यार क्राउड बरो जालो, तशें करून जायते क्वॉलिटी पीपल आमगेले माचयेर बसून आसले। हाका लागून ऑपोजिशन ते आमच्यांनी सांगूंक जायना, ते ऑपोजिशन हे आमगेले फ्रेंड ते। सो हेजे वयल्यान तेमकां तकलेक भिरभिऱ्यो मारले। क्वॉलिटी पीपल आहले आनी क्वॉन्टिटी पीपल आहले। सो हेजे वयल्यान आमकां कळोन येता की आमकां गोंयकाराचो सपोर्ट आसा म्हणून। सो हे तेमकां पळोवन तेमकां नाक जालें। हेजे कंप्लेन फायल करता? हेजेर आमी आतां कंप्लेन फायल करता, कित्याक सगळ्या टायमार आमी तेमकां वोगी रावपा जायना। आमकांय क्वॉलिटी वर्क आमकां दाखोवन दिवपा जाय आनी आमी कितें करताय तें लिगली। आमचे बरे व्हॉलंटियर्स सगळे जाणटे नेणटे आमकां सगळ्यांगेले सपोर्ट आहा आनी ते आमकां कितें कितें बारीक बारीक जाता तें आमकां ते सांगून दिता। हेजे वयल्यान आमी कंप्लेन करतले। काल 10:30 रातचे 10:30 वरांचेर म्हाका जेन्ना कॉल केलो, आमगे एक वर्कर हांगा येयल्लो, तेणे सांगलें की हांगा दोग जाण भुरगे कोण तरी भोंवता म्हणून वयर। तेणी इमिडिएटली मागीर हांव तेका वचून चॅक करपा लागलें। चॅक केलें जाल्यार पयल्यार आमचे सगळे जे पोस्टर आहात तेका ब्लेड लायन सगळे मार्क करून हें केलां, पिड्यार केले, डॅमेज केले पोस्टर्स। आमी आज कंप्लेन फायल करपाची सगळे तयारी केल्या। आज आमी कंप्लेन फायल करतले आनीक पोलिसांक सांगतले इन्व्हेस्टिगेशन कितें आहा तें करा म्हणून तुमी। हें फक्त कित्याक लागून जालां, आमी जी पयली इनॉग्रेशन मिटींग केली, इनॉग्रेशन मिटींगेक जो क्राउड जे ऑपोजिशनान पळयलो आनी तेका लागून फ्रस्ट्रेट जाल्यात। आमचे बॅनर्स जे कुंकळ्याक ज्या ज्या जाग्यार लायल्यात ते बॅनर्स काडटात आनी आमचे पोस्टर हात पिनपा लागल्यात। हे तेंचे एक क्लियर कट फ्रस्ट्रेशन जावन आसा। पण तूं येता म्हणूनच हें सगळें जाले कडेन आसा। जेन्ना आमी आमचें काम कांय स्टार्ट जावचें आसलें तेन्ना आमकां लोकां फुड्यान जेन्ना आमी वचपा लागले तेन्ना आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळपा लागलो। आज पर्यंत आमी जे कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवले थंय सगळ्याक वयता थंय आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा। अगेन्स्ट म्हणटा आमकां कांयच लोकां कडल्यान मेळना, पूण हे जे पळय कोण आसा ऑपोजिशन आहात ते फक्त हे नाटक करतात, फक्त कित्याक आमकां सकयल दाखोवपाक, म्हळ्यार आमी तेंचे लोक आमचेर बेजार आसात आनी हें दाखोवपाक। पूण हें कांय ना, हें फक्त अगेन फ्रस्ट्रेशन आहा तेंचें। हे फक्त आतां ते बेजार जाल्ले, आमी मिटिंगेक क्राउड पळोवन आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन ते बेजार जाल्ले आसा। गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत।